festival for all the affiliated colleges called Youth Asia 2024. This program is being held after a gap of many years because of COVID and also later we did not have a council in place. Now that we have a council in place, this program is again being organized. I request Akshay Sheth, the President of Goa University Students' Council, to brief you all further about it. नमस्कार, माझे नाव अक्षय दिलकुश शेठ. सध्या गोवा युनिव्हर्सिटी म्हणजे लास्ट जो 2015-16 जाल्लो तो आता आम्ही परत त्याची जी लेगसी आसा ती परत चालू करून युथ एशिया हो इव्हेंट मोठ्या भव्य संख्येन करपाचो विचार आमचो आसा. तो आम्ही हो युथ एशिया इव्हेंट 29, 1 आणि 2 असे 3 दीस जातलो. बांबोळी एथलेटिक स्टेडियम ग्राउंड हांगा हो इव्हेंट जातलो. तातूंत भितर वेगवेगळे आमी इव्हेंट्स दवरला. तितूंत भितर प्री इव्हेंट्स आसतले, म्हणजे ज्या हितून सोशल मिडियाच्या मार्गान ते फुडें कॉम्पिटिशन आसतले. तशेंच स्पोर्ट्स इव्हेंट्स आसतले, तशेंच ऑन स्टेज आनी ऑफ स्टेज इव्हेंट्स आसतले. पयलीं हांव आमच्या DSW सराक विनंती करता की त्यांनी पोस्टर रिलीज करचो. ह्या इव्हेंटाक आमचो प्रयत्न आसा की गोवा युनिव्हर्सिटीच्या एफिलिएटेड जितल्यो कॉलेजीस आसा तितूंतल्यान मॅक्झिमम पार्टिसिपेशन आमकां ह्या इव्हेंटाक मेळटलें. तातूंत भितर आमी जी लास्ट डेट ऑफ रेजिस्ट्रेशन म्हणला ती 22 फेब्रुवारी आसा आणि प्रत्येक कॉलेजीक तसो आमी ईमेल आनी ऑफलायन मार्गे सगळ्यांक पोस्टर वचपाचो आसा. तशेंच आमी ह्या इव्हेंटाक प्रायज मनी जी म्हटला ती म्हणजे पयलें इनाम आमी 50,000 आसतलें. सेकंड प्लेसी खातीर जो रनर्सअप आसतलो तेका 30,000चे प्रायज आमी थंगा म्हटला. युथ एशियाच्या शेड्युलाचो मार्गदर्शन तुमकां सेक्रेटरी सुदीप नायक करता. नमस्कार, सुदीप नायक, सेक्रेटरी ऑफ गोवा स्टुडंट्स काउन्सिल. जशें आतां आमकां कळ्ळें की गोवा स्टुडंट्स काउन्सिल युथ एशिया 2024 हो एक मेगा ग्रँड इव्हेंट करता. जशें ग्रँड इव्हेंट आसल्या कारणान एक्टिविटीजो आमी जे प्लॅन केल्ले आसा ते बरे ग्रँड प्लॅन केल्ले आसा. सगळ्यान पयली आमी तेजे 4 हितून बायफर्केशन केलां. प्री इव्हेंट आसतले, स्पोर्ट्स इव्हेंट आसतले, ऑफ स्टेज इव्हेंट्स आनी ऑन स्टेज इव्हेंट्स. कित्याक तुमकां हांव शेड्यूल जे इव्हेंट सांगता आमचे कितें आसता ते. सगळ्यान पयली प्री इव्हेंट्साच्या भितर आमी मीम कॉम्पिटिशन दवरलां. त्याच्या बरोबर रील कॉम्पिटिशन आसतलें. फोटोग्राफी ते सबमीट करतले. अलॉंग इन दॅट युथ एशिया प्रमोशन आसतलें. युथ एशियाचो वेगळ्या क्रिएटीव पद्दतीन ते कशें मांडपाक शकता ताचो फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन आनी शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन अशें हे प्री इव्हेंट्साच्या अंडर येतले. ताच्या नंतर जो पयलो दीस आसा आमचो 29 फेब्रुवारी त्या दिसा आमचे स्पोर्ट्स इव्हेंट जावपाचे आसा. स्पोर्ट्स इव्हेंटच्या भितर आमी 5 इव्हेंट दवरला. कंट्रोल क्रिकेट आसतलो भितून, फुटसाल, टग ऑफ वॉर, रिले आनी क्रॉसफिट. ताच्या भायर ऑन स्टेज आनी ऑफ स्टेज इव्हेंट जे आसा. ऑन स्टेज इव्हेंट आमचे 5 जातले. तातूंत पयलो आसा सोलो सिंगींग, ग्रुप डान्स, स्टँड अप कॉमेडी, मिस्टर अँड मिसेस युथ एशिया, मिस्टर अँड मिस युथ एशिया आनी फॅशन शो. ऑफ स्टेज इव्हेंटा भितर आमी 9 डिफरंट कॉम्पिटिशन्सां प्लॅन केल्ले आसा. तातूंत ट्रेजर हंट आसतले, एंट्री परेड जातली, फेस पेंटींग कॉम्पिटिशन, 3rd डिग्री जातली, फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन. पयलीं आमी म्हटलो तो फोटोग्राफी जातलो प्री इव्हेंटाच्या अंडर. तितून ते युथ एशियाच्या नांवान प्रमोट करतले आनी प्लस ऑन दॅट डे त्या 2 दिसाचे फोटोग्राफी जातले. ऑन द डे ऑफ द इव्हेंट फोटोग्राफीचे त्या दिसा जातले. ताचे जजींग जावन तेजे कॉम्पिटिशन आसतलो. ताच्या नंतर स्ट्रीट प्ले कॉम्पिटिशन आसतलो, कॅरेक्टर इन क्राउड, डान्स बॅटल आसतले आनी डिबेट कॉम्पिटिशन आसतलें. अशी वेगवेगळ्या पद्दतीन जे आसा आमी कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केल्या. ओवरऑल सगळ्या कॉलेजींच्या भुरग्यां खातीर एक बरो एटमॉस्फियर क्रिएट जातलो. एक ग्रँड फेस्टिवल कशें आमी ते ऑर्गनायज करपाचो प्रयत्न केला. जशें तुमकां सुदीपान सांगलें की हो इव्हेंट जो जावपाचो आसा तो एक भव्य रुपान आमी ताचो विचार केला. तातूंत भितर सगळे जे इंटर कॉलेजिएट कॉलेजीस आसा तो हो इंटर कॉलेजिएट यूथ फेस्टिवल म्हणटा ताका. म्हणजे त्या भव्य रित्या आमी तो विचार केला
आनी सगळी कॉलेजी येतल्यो अशी आमकां अपेक्षा तेतून भितर आसा. आनी तशेंच आमी भुरग्यां खातीर वेगवेगळे तेंच्या खातीर वेगवेगळे इव्हेंट दवरला. ताचे खातीर ते तो क्रावड तेंचो तितून बरो येवचो म्हणून आमी तो प्रयत्न करतले. सो आतां हो तुमचो इव्हेंट आसता तो स्पोर्ट 1 डे आनी स्टेज 1 डे असो कितें आसतलो डिवायडेड? हय, म्हणजे 29 जी तारीख आसा त्या दिसा आमी स्पोर्ट्स डे म्हणला. म्हणजे जे 5 इव्हेंट जशे सुदीपान सांगले ते 5 इव्हेंट पयले दीस जातले. त्याचे भितर जो एथलेटीक स्टेडियम आसा थंय ते प्रोग्राम जातले. आनी जो पार्किंग एरिया आसा SAG ग्राउंडाचो थंय आमची स्टेज बसतली. थंय ऑन स्टेज आनी ऑफ स्टेज आसतले इव्हेंट. शॉर्ट फिल्म आहा पळय ताका थीम कितें जावना? फूल आमी युथेशाची एक थीम म्हटला की भारतीय संस्कृती हो आमी त्या युथेशाचो थीम म्हटला. आनी मेन म्हणजे एंट्री परेड जी जातली आमची तितूंत आमी गोवन ट्रेडिशन ही थीम दवरला. सो संस्कृतीच्या विशयान थंय तेमी दाखोवचें हितून भितर आमी प्रमोट केलो. आनी तुमी डिबेट कॉम्पिटिशन दवरला. डिबेट कॉम्पिटिशनाचो टॉपीक कितें आहा? डिबेट कॉम्पिटिशनाक आमी म्हटला की तांकां एक दीस प्रायर सांगतले और एट द टायम ऑफ रेजिस्ट्रेशन आनी तांकां थंय उलोवपाक लायतले. सो दे वील ऑल्सो हॅव द मायंड टू टॉक ऑन टू इट. इट्स लायक ऑन द स्पॉट. हय. सो हो 50,000 प्रायज आहा पळय तो ओवरऑल प्रायज हो इंडिविज्युअल एवरी इव्हेंट? ना, 50,000 जो आसा तो प्रत्येक टीम जी येतली कॉलेजीची त्या कॉलेजीक आसतलो. So that team has to win all as a majority winning. हय, म्हणजे आमी पॉइंट टेबल काडला. पॉइंट टेबलान जशी तांकां मार्क मेळटा पॉइंट्स मेळटा ते एट द एंड कॅल्क्युलेट जातले. जेका चड पॉइंट मेळटले तो ओवरऑल जिखतलो. So one college can participate the maximum event, Yeah. maximum programs. प्लस तांकां आमी म्हणला की प्री रेजिस्ट्रेशन जे जातले तेका 500 पॉइंट आसतले. तशेंच अर्ली बर्ड म्हणून आसता म्हणजे बेगीन येवन रेजिस्ट्रेशन करप तेका 500 पॉइंट्स. आनी प्रत्येक इव्हेंटाक जेन्ना पार्टिसिपेट करतले तेका 100 पॉइंट्स आसतले. सो ते तांकां प्लस पॉइंट आसतले. Timing of starting full day. हय, फूल